João डी. संपादनी. जेजू 7 शिसांक दिश्टी पडटा. चॅप्टर 21. त्या उपरांत टायबेरियसाच्या दोर्याशी जेजू 9 शिसांक दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडलो सिमांव पेद्रू, जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानियल, जेबेदेवाचो पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येतांव. ते गेले आनी ओड्यांत चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातूच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबांनो, मासली कितें तरी पडल्या? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली, देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें वयलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दोर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस ओड्यार बसून आनी मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडये पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कळश्यांच्या उज्यार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दर्यातांतली मासली हांगा हाडात. ओड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण तोडयेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच कालीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ही ती 3री फावट. मोगाचे उच्चारणे उपरांत मोगाची जुट्टी. नासतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जुआंवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय तूं? ताणें ताका म्हणलें, ओय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्तां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव जुआंवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्तां म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताणें ताका 3रे फावटी विचारलें, सिमांव जुआंवाच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय तूं? अशें आपणाक 3रे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो पोत्तीपाल केलो, सोम्या, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्तां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. खरेंच खरें, हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू आनी मोगाचो शीस. पेद्रू वळलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणां जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सोम्या, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून ताका जेजूक म्हणलें,
सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येयसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. अशीच मचचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली, पूण तो मचचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक नासलें. पूण हांव येयसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. निमाणी उतरां. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें.